Utpoti chapter 5 Buddte आदी आदावांची वंशावळ. आदावांचे वंशावळीची ही वळेरी देवान मनशाक रचलो तेन्ना ताणें आपल्या सारक्याचो केलो. दादलो बायल तांकां रचली, तांचेर आशिर्वाद घालो आनी त्या दिसा तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें. आदाव 130 वर्सांचे piraier आसतना ताच्याच सारक्याचो ताका एक पूत जल्मलो आनी हाका सेत नांव दिलें. त्या उपरांत आदाव aninkui 800 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 930 वर्सांचे piraier तो मेलो. सेत 105 वर्सांचो आसतना ताणें एनोशाक जल्म दिलो. मागीर aninkui 807 वर्सां तो जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 912 वर्सांचे piraier तो मेलो. एनोकाक ताचो पूत केनन जल्मलो तेन्ना ताका 90 वर्सां आसलीं. उपरांत तो aninkui 815 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 905 वर्सांचे piraier तो मेलो. केनन 70 वर्सांचो जालो तेन्ना ताका महालालेल जल्मलो. उपरांत aninkui 840 वर्सां तो जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 910 वर्सांचे piraier तो मेलो. महालालेल 65 वर्सांचो जातोच ताका जारेद जल्मलो. उपरांत तो aninkui 830 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 895 वर्सांचे piraier तो मेलो. जारेद 162 वर्सांचो जालो तेन्ना ताका एनोक जल्मलो. उपरांत तो aninkui 800 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 962 वर्सांचे piraier तो मेलो. एनोक 65 वर्सांचो आसतना ताचो पूत मेथुसाला जल्मलो. उपरांत aninkui 300 वर्सां तो देवा मुखार जियेलो आनी ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो. सगळें आपलें 365 वर्सांचें जिवीत ताणें देवाच्या सांगाता सारलें आनी उपरांत तो नाच जालो कित्याक देवान ताका व्हेलो. मेथुसाला 187 वर्सांचो जातोच ताका लामेक जल्मलो. उपरांत तो aninkui 782 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 969 वर्सांचे piraier तो मेलो. लामेक 182 वर्सांचो जातोच ताका एक पूत जल्मलो आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान जें जमनीर आपलो शिराप घातला तेच जमनीर थावन हो भुरगो आमचे कोश्ट वावरां मदें आमकां शांती विसो वाडटलो. त्या पासत ताका नोआ हें नांव दिलें. लामेक उपरांत aninkui 595 वर्सां जियेलो. ताका aninkui पूत धुवो जल्मल्यो आनी 777 वर्सांचे piraier तो मेलो. नोआ 500 वर्सांचो जालो आनी नोआ शेम, हॅम आनी जाफेत हांकां जल्म दिलो. देवाचें उतर हें.